क्रीडांगण हे एक वेगळी संस्था समजलं जातं. क्रीडा क्षेत्रामध्ये खेळणारे मंडळी आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये जरा कमी असतात असा समज होता. परंतु जे क्रीडा क्षेत्रामध्ये भाग घेतात, स्पर्धेमध्ये भाग घेतात, हे स्पर्धेचं जग आहे. आपल्याला छोट्या मुलांना आतापासूनच स्पर्धेची सवय केली. स्पर्धेमध्ये हारही खातो, पण गुड लुजर त्याला म्हणतो आपण. आणि स्पोर्ट्समन स्पिरिट आणि एक सांघिक वृत्ती ही निर्माण करायची. सगळे जण त्यांना तो प्रायमरी स्पोर्ट्स जालो म्हणजे मिडल आणि प्रायमरी स्पोर्ट्स आम्ही हायस्कुलाच्या स्पोर्ट्साक वयता, हायर सेकंडरीच्या स्पोर्ट्साक वयता अशें नासतना मी मुद्दम प्रायमरी स्पोर्ट्स भुरग्यांचे उत्तेजन दिना खातीर सगळे एकत्र येवन जे तुम्ही सहकार करता आणि हे सगळे वॉलंटरी आणि त्या शिवाय तुम्ही हे दिल्लें आसा. आमी 4-5 वर्सां सोडिनेट काडलेले आसा. म्हणजे जसा परत प्रत्येक जाणांनी स्पॉन्सरशीप दिल्लेली आसा आणि ह्या कारणा खातीर भुरग्यांक ज्या पद्दतीन बऱ्या पैकी जेवण सबंद दीस उमेदीन वयचो त्या भुरग्यांचो आणि तेंचे चीज जावं त्या खातीर सगळ्यांचो तुमचो प्रयत्न आसतालो आणि तितून तुम्ही सगळ्यांनी हातभार लायला साठी तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करताच. आणि असोच त्या वाळपयचो जावपाचो तो स्पोर्ट्स जावचो ह्या हेतून जे आमचें योगदान आसून तें आसतलेंच. हेगडे सरांनी लक्षांत करचें की हांव तेंच्या फाटल्यान आसतलोच त्या दिसा खातीर, जरी त्या एका वर्सा आसना तरी सबंद तो अकाउंट आसा तो क्लियर जालो कितें करता 2-3 इंचीचे जे अमाउंट दिवपाचे आसा ते बँकेनसून आनी सरांच्यो सायनी मेळ्ळ्यो की आमी ते हें करता. म्हाका सांगपाक वायट दिसता की आमचे 2-3 वर्सां पयलीं एक आमकां 2 चेक दिले. इफ यू मना एट प्रेजेंट तेंचे चेक बाउन्स बॅक जाल्लेले आसले. त्या कारणां खातीर आमी त्या वर्सा आमी एक्झिक्युटीव मेंबरान कलेक्शन करून मागीर सगळी बिलां क्लियर करतली.